नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेक भाजप पक्षाक लोकांनी दिल्लो तेंको पळयता परत एक फावट मेळिल्ल्या जैताक लागून भाजप पक्षाची ही हॅट्रिक थारल्या. हरियाणात सरकार स्थापन करपा नदरेन 17 ऑक्टोबर ह्या दिसा हरियाणाच्या पंचकुला हांगा शपथविधी सुवाळो आयोजीत केला. ह्या सुवाळ्याक सुमार 50,000 लोक उपस्थित रावतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे सयत हेर केंद्रीय मंत्री ह्या शपथविधी सुवाळ्याक उपस्थित रावतले. तशेंच हेर कांय राज्यांतले मुखेलमंत्री लेगीत उपस्थित रावतले. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हांणी हरियाणाच्या जैता खातीर खोस उक्तायली. 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह. वायटाचेर बऱ्याच्या जैताचें प्रतीक म्हळ्यार विजयादशमी. आयज पुराय देशांत दसऱ्या निमतान उत्साहाचें वातावरण पातळ्ळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नागरिकांक विजयादशमीची परबी भेटयतना विजयादशमी हो सण अन्यायाचेर न्यायाचो विजय मेळोवपी तशेंच सत्य आनी सदाचार ह्या मुल्याचेर विश्वास वाडोवपी सण आसा अशें सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मा दुर्गा देवी आनी श्रीरामाच्या आशिर्वादान दरेक क्षेत्रांत विजय आनी यश मेळपा खातीर पुराय जनतेक परबी भेटयल्या. तशेंच रक्षामंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज पश्चिम बंगालात लष्करी जवानां सयत विधिवत शस्त्रपुजा केली. भारताच्या गिरेस्त परंपरेची तांणी ह्या वेळार तोखणाय केली. मैं आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और आपके परिवारजनों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है. यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं. गोंयांत लेगीत दसरो आनी विजयादशमीची परब व्हडा उमेदीन मनयली. गोंयकारांक ह्या सणाची परबी भेटयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक गांवचो एकवट दायज आनी गोंयकारपण तिगोवन दवरपाचो उलो मारला. गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन दसरो हो खूब व्हड आनी मोठ्या उत्सवात मनयता. हांव दसऱ्याच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक खूब खूब उर्णीत परबी दिता आनी दसरो सण हो असोच खूब मोठ्या व्हडा उत्साहात गोंयकारांनी आपल्या वेगवेगळ्या गांवांत मनयता. तीच परंपरेचें जतन करता आसतना गांवांतली एकी, गांवांतली संस्कृताय आनी गांवांतलें गांवपण हें टिकोवन दवरपा खातीर आनी आमी जशें म्हणटा की गोंय हें संस्कृतायेन नटलेलें आसा. हें गोंय अशाच पद्दतीची संस्कृताय टिकोवन दवरपा खातीर सगळ्या समेस्त गोंयकारांनी सदोदीत वांटेकारी जावपाची गरज आसा. हांव समेस्त सगळ्यांक दसऱ्याच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंय हें सुंदर स्वच्छ आनी टिकोवपा खातीरय बी सगळ्या समेस्त गोंयकारांनी सरकाराक सहकार्य करचें इतकेंच सांगता आसतना दसऱ्याच्यो उर्णीत परबी भेटयता. कोलकातांतल्या आर्जिकर इस्पितळांत जाल्ल्या अत्याचार आनी खुनाची घडणूक ही लज्जास्पद गजाल आसा. राजकारण आनी गुन्यांवकारी हांचे मदल्या नॅक्ससाचो हो परिणाम आसा अशें आरएसएसाचे मुखेली मोहन भागवत हांणी मत उक्तायलां. आयज विजयादशमी निमतान नागपूर हांगा आयोजीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 99व्या स्थापणूक दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले. आरएसएसाचे मुखेली मोहन भागवत हांणी ह्या वेळार शस्त्रांची पुजा केली आनी विजयादशमीची सगळ्यांक परबी भेटयली. इस्रोचे मुखेली डॉ के राधाकृष्णन हे कार्यावळीचे मुखेली सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तशेंच केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना. और ये एक नहीं है, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए. परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ,
ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है. बांगलादेश हांगा हालींच हिंदूंचेर जाल्ल्या अत्याचाराविशीं तीव्र गुप्तयतना डॉ मोहन भागवत हांणी ह्या सारकिल्ल्यो घडणुको थंय रावपी हिंदूं खातीर असुरक्षितताय निर्माण करतात तशेंच हेर अल्पसंख्यांकांकय थंय रावपाची भिरांत निर्माण करता. कांय विकृत वैचारीक बुद्धिमत्ता आशिल्ले लोक शैक्षणीक संस्था काबीज करून थंयच्या बौद्धीक मुळार वायट विचार पातळोवपाचो यत्न करतात असो आरोप तांणी केलो. बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया. पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया. परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतर की तलवार लटकी रहेंगी. कदंब महामंडळाचो 44वा वर्धापन दीस पणजी कदंब बसस्थानकाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीत उत्साहात मनयलो. ह्या वेळार पणजी कदंब बसस्थानकाचेर खासा कार्यावळीचें आयोजन जाल्लें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पयल्या कदंब बसीची पुजा करून कार्यावळीक सुरवात केली. ह्या वेळार कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार उल्हास तुयेंकर आनी महामंडळाचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कदंब महामंडळान फायद्याचो विचार न करता जनतेची सेवा करपा खातीर सदांच योगदान दिलां अशें सांगलें. कदंबाच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करून लोकांच्या सेवे खातीर महामंडळ अदीक करतलें अशें तांणी सांगलें. केटीसीचे एम्प्लॉईज गेली 24 वर्सां पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत सगळ्या लोकांक सेवा दितात. ड्रायव्हर आसतले, कंडक्टर आसतले, मेकॅनिक आसतले. कदंबा कॉर्पोरेशन हे सर्वीस गिवींग कॉर्पोरेशन म्हणून सातत्यात ते कॉर्पोरेशन जे आहा पळय न्ही तेणी कित्याक लॉसान वता हें सांगलें. एक गजाल, एक खंयची कदंबा जर मातशे भितर लिकेज जायत जाल्यार सत्री पेटोवन तुमीच फोटो दिता, बट तें पळयना की ज्या कदंबात फूल भरून लॉसान आसतना सुद्दां दंपारचे 4 पॅसेंजर घेवन ती वाळपयच्यान बस आमच्या पणजे पर्यंत पावता. ते कोण केन्ना दाखयना. अरे बाबा, कदंबाक फक्त तांकां 4च जाणांक घेवन पणजे वयचें पडटा मरे. हेंय दाखोवपाची तितकी हायलायट करपाची गरज आसा. आपल्या उलोवपांत पणजे ई बसीस सुरू करून प्रदूषण कमी करपाचेर भर दिला, तशेंच हेर राज्यातय करतले अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी महामंडळाच्या कर्मचारी आनी तांच्या गुणवंत भुरग्यांचो भोवमान जालो. बायलांच्या T20 संवसारीक करंड सर्तींत आयज जावपी खेळांत न्यूझीलंड श्रीलंके आड खेळटा. निमाणी म्हायती मेळ्ळी ते प्रमाण श्रीलंकेन पयली फलंदाजी करतना 2 षटकां उपरांत 16 धांवड्यो केल्यो. हो खेळ शारजांत चालू आसा. ब गटाच्या दुसऱ्या खेळांत बांगलादेश दक्षिण आफ्रिके आड खेळटलो. हो सामनो सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. भारत आनी बांगलादेश मजगती 3 खेळांची T20 सांखळी माळेचो तिसरो आनी निमाणो सामनो आयज हैदराबादांत सांजे 7:30 वरांचेर जाता. भारतान हाचे पयलीं दोनूय सामने जिखून 2-0 अशी बढत मेळयल्या. तिसरोय खेळ जिखून ह्या माळेचें वस्तादपण मेळोवपाचो भारतीय पंगड यत्न करतलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.